जो पर्यटन भवना फुडें आमी बसल्यात लायफगार्ड गोंयचे ह्यो आयचो 5वो दीस सरकारान जशे बरे भाशेन एटेन्शन दिवपाक जाय नोंद घेवपाक जाय ह्या आमच्या लायफगार्ड भावांचो प्रश्न तसो घेवंक ना सरकार इंग्लीश भाशेन म्हणपाचें म्हणल्यार इज इन अ डिनायल मोड काल मुख्यमंत्र्यान सांगले की युनियना लागीं आमी एग्रीमेंट कांय मारूंक ना म्हणून वा सायन मारूंक ना म्हणून जे चीफ मुख्यमंत्र्यान सांगले टोटली रॉंग आसा टोटली इनकरेक्ट सत्याग्रह ती चळवळ चालू आहा ते बाद करपाक दृश्टी मॅनेजमेंट आनी इतर शक्त्यो आनी ताकत्यो ते म्हणटा की कामगार लायफगार्ड तेंचो चळवळ इल्लीगल म्हणून एक बरो डेव्हलपमेंट जाला वी वेलकम इट बाब दिलीप परुळेकार तेणें आमकां आमंत्रीत केलें आनी तेणें आमकां आमचे लागीं आयज मिटींग घेतली जाणटो बाब दिलीप परुळेकारान आमकां सांगलें हें खरें की आमी आश्वासन दिलां 17 कामगारांक घेतलें म्हणून हें आमी पाळोवंक ना हें खरें आमी आयज सांजेर कॅबिनेट मंत्री मुख्यमंत्री मेळपाचे आहात आनी इवन रक्षा मंत्री बाब मनोहर पर्रीकरा लागीं आपण उलयलां ताणेंय सजेशन दिल्यात पॉझिटिव्ह की कामगारांक फुडार दिवपाक जाय तेंच्या दुसऱ्या सवलती बद्दल उलयला ब्रेक आनी दिवपाक जायना तांकां रिटायरमेंट एज फावता आसपाक जाय खंय तरी एकोमोडेट करपाक जाय गव्हर्मेंट खात्यांनी हें सगळें आयज बाब दिलीप परुळेकर आमचे लागीं उलयलो आनी हेंय सांगलें तेणें की आपण मुख्यमंत्री फिनान्स मिनिस्टर ह्या सगळ्यां लागीं उलयता आनी कितें तें बरें सोल्युशन काडपाक प्रयत्न करता ह्या भुरग्यांक पळयात हे गोंयचे भुरगे सगळ्यांची पिराय 20 ते 25 वर्सां आसा आनी हे भुरगे आपल्या पांयांचेर उबे रावन नोकरी घेतलेले आसा मेळयल्ल्यो आसा आनी तेंच्या नोकरीचेर हमलो करून भायले लोक हाडून तेंच्यो नोकरी तांकां दिवपाचो प्रयत्न गोंयचे लोक खपोवन घेवचे ना हें सांगपाक आयज गोंयचे सगळे ट्युरिजम इंडस्ट्रीचे स्टेक होल्डर्स आयज हांगा जमलेले आहेत.